पहिले म्हणजे क्रेडिट सगळे माझ्या लिडरांक दिता. लिडर म्हणजे माझ्या कार्यकर्ते जावन आसा तेच माझे लिडर आसा. आमकां लिडर आनी कोण ना. आनी लोकांनी जो किरण कांदोळकराचेर विश्वास दवरलेलो आनी जी कविता कांदोळकरान फाटल्या टायमाक कामां जी केल्ली तेजेर विश्वास दवरून लोकांनी म्हाका जिखोवन दिला. सगळ्या वोटरांचे म्हाजे देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कार्यकर्त्यांचे आनी तशेंच किरण कांदोळकराचे सपोर्ट केल्ल्या बद्दल. कॅन्डिडेट हो 2010 म्हाज्या ऑपोजीट रावल्लो. लोकांनी तेन्ना ताका काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट आहले तेन्ना 600 मतांनी चडशींच मतां ताका पडलेली. आनी आतां ते काँग्रेसून बीजेपीन पावनूय लोकांनी ताका कितें तेजो विकास आनी कितें तो अस्नोड्या गांवांत ताका खबर आसा लोकांक त्या हेचेर लोकांनी ताका नाकारलेले आसा. पक्ष म्हणजे आमी इंडिपेंडंटूच लडयला तर तेच वाटेर आमी फुडें वयता. लोकांनी मेन म्हणजे आमचे इंडिपेंडंट आसून विश्वास दवरलो. हे खूब काम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें म्हणटा तो प्रचार आनी धमक्याचें राजकारण खूब चल्लेलें आसलें. इलेक्शनाच्या आदले राती सुद्दां नॉन गोवन्स आहा तांकां व्हरोन सुद्दां धमकायल्ले आसले. पूण ते ना भियेता करता कविता किरण कांदोळकराक तेंच्यांनी फाटसून रावन जिखोवन दिल्ले. सगळे क्रेडीट तांकां. कविता कांदोळकर ही निवडान येयलेली आहा. ती निवडान येवंक ना. ही आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ताका निवडून हाडलेली आहा. आनी सांगपाचो मुद्दो आमी एकूच सांगलेले की जे आमचे पंच आमचे वांगडी आमचे गांवचे लोक तेंच्यांनी ताका भरघोस मतांनी दिलेलो आहा. लोकांचो विश्वास आहा. लोकांनी ताका निवडून दिलेली आहा. जी कामां आहा लोकांची पेंडींग ती कविता कांदोळकरा कडसून आमी फुडें घेवन वयतले कामां करतले. आनी येणारेचे दीस आहा 27 ते आमकां पोल आमच्या लोकांनी दिल्लो आहा तो घेवन इंडिपेंडंट आमी फुडें वयतले. देव बरें करूं.